हाय हॅलो नमस्कार. क्रिसमस मुगदलें पूण क्रिसमसा वेळार क्रिसमसाचो गोटो करची एक आतुराई आनी एक थ्रिल आनी जायते नमुनेचे क्रिब आमी पळयल्यात. तुमच्या घरांनी तुमी केल्यात आसतलो. आमी आज हांगासर एका घराक भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर एक विशिश्ट आनी अपुरबायेचो एक क्रिब पळयलो. त्या क्रिबाची सोबाय हांव तुमकां दाखयतां आनी तो क्रिब केल्ल्याच्या व्यक्तित्वान स्वताचे विशीं सडीत माहीत आपणाय. सर निलेश रस्किन ना. सो निलेश तु अपुरबायेचो क्रिब केलाय. तुझ्या विशीं जवळ कम कधी पळय. थँक्यू सर. हांगा फस्ट हे एक बेज आमचे रक्त कार्डबोर्ड असो रक्त घाला. ताच्या वयर हिंगा एक थर्मोकॉलाचे पीस घाल. थर्मोकॉल पीस घालून आनी हे थर्मोकॉल ताच्या वयर कुडको आमी POPंत कुडको बुडोवन POP मिक्सचरार अशा वयर ताच्या वयर घालना आनी हांगा स्टेप्सा बरी केला. हे पुरो POP हे POP आनी ताच्या पोंदा आमचे थर्मोकॉल आनी पेपर रॅप करून घालला. ताच्या वयर हे करीत जाल्यार फस्ट वुडन आमचो रुकाट असो दाट कट केलो पीस. ताच्या वयर हे रुकाटाच्या सालयो गम्मर आनी पुरो फिक्स करून हे अशा प्रकार गम्मर फिक्स करून अशें घाला. ताच्या वयर वॉर्निश दिला. मागीर वो रुकाट असो हे कट केल्लो पीस म्हळ्यार ते पावडरा पळय. नेक्स्ट हे आमचे नॉर्मल भितर कार्डबोर्ड पीस आमचो कार्टन बॉक्साक आमचे सुडे ती कट करून एक एकत पेस्ट केला. ताच्या वयर हे आतां सेम अशेंत आमचे रूफ साले पळय. नेक्स्ट हे स्नो येवंक थर्मोकॉलाचे यूज केला. मागीर हे आमचे उशाचे नॉर्मल कापूस न्ही, आमचो नॉर्मल कॉटन न्ही, उशा असो कॉटन हा बरे प्लास्टीक टायप. सो हे आमी अशें अशें करून एक एक पीस घालून हे केला. सो हांगासर जस्ट एक टेबल तितल्या जाग्यार एक अपुरबायेचो क्रिब केला. आनी क्रिब म्हणटाना कासोलीन रसा म्हणजे बरी उडोवन तसल्यो संगती प्रत्येक जावन हांगासर चड दिसोंक मेळचे म्हळ्यार गोणी मागीर रुखाची साल. सो मागीर सुडयती इतले संगती वापरून एक अपुरबायेचो गोटे तयार केला. आनी तशेंच करून साध्य आसा मात्र न्ही क्रिएटीव जावन आर्टिफिशियल टायप न्ही क्रिएटीव जावन केला. सो थँक्यू निलेश. गॉड ब्लेस यू. हॅपी क्रिसमस. विश यू द सेम.